केंद्रातले भाजपाचे सरकार कामगार वर्गाआड वावुरता असो आरोप कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी केला। ब्रिक्स परिशदेंत कामगार फुडाऱ्यांक एकठांय हाडपाक जाय, मात केंद्रातले भाजपा सरकारान आपणाक लागीं आशिल्ल्या कामगार फुडाऱ्याक आस्पावन घेतला अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। डेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आम्ही ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन आणि जितले आमचे संघटना हा कामगार वर्गाचे आणि मास ऑर्गनायझेशन तांकां हार्दिक येवकार आमी दितात आणि त्याच परी कांय गंभीर प्रश्नाचेर आमी गंभीर प्रश्न सरकारा फुडें आणि सभे मजार आमी दवरूंक सोदतात। ते म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना हे गेल्या आठवो अधिवेशन ब्रिक्स कॉन्फरन्स या 8व्या अधिवेशना 2012 सून 2012 सून ट्रेड युनियन फोरमच्यो मिटींग जातात। या ट्रेड युनियन फोरमचे 5 राष्ट्राचे मेजर ट्रेड युनियन्स जे शेकड्यांनी म्हळ्यार करोडांनी कामगार वर्ग आणि कामगाराचे हे प्रतिनिधी ते सगळे मेळून ट्रेड युनियन फोरम म्हणून डेक्लरेशन काडटात। गेले 4 डेक्लरेशन ताच्या बद्दल आमी आठवण केला। या डेक्लरेशन एका फाटल्यान एक फ्रॉम 2012 इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन या मिटिंगे जातकच हे ब्रिक्स कंट्रीज जे आसात ताचे प्रतिनिधी ट्रेड युनियन्स लिडर्स ते बसून ह्यो डेक्लरेशन काडटात, जाचो मूळ मुद्दो आसा ट्रायपार्टिझम म्हणल्यार मालक, कामगार वर्गाचे संघटना आणि गव्हर्नमेंट हे तिगूय या कामगार प्रश्नाचेर आणि त्याच बरोबर इंडस्ट्रीच्या प्रश्नाचेर नियाळ करतात। आणि हे जे वायट स्ट्रॅटेजीज आणि स्ट्रॅटेजम्स जे वापरतात कामगार वर्गामध्ये दुफळी घालपाक ते आमी पळयलां। 26-27 जो मिनिस्टरांची मिटींग जाली जेन्ना ट्रेड युनियन्साक आपयलें, फक्त एक नॅशनल ट्रेड युनियन्साक तेणी आपयलें जो BJPच्या खूब लागीं आहा, उरलेल्या ट्रेड युनियन्साक आपोवंक ना। आणि ताका लागून तुमी जाणात की हे नॅशनल कन्सल्टेशन्स हाचेर ह्या सगळ्या ट्रेड युनियन्सांनी एकामतान बॉयकॉट केल्लें आसा। हें जावप जेन्ना इतलो म्हत्वाचो मिटींग जाता हाची हें दाखोवन दिता की ह्यो मोदी सरकार ह्यो BJP सरकार कामगारा वर्गाक आणि चिरडाल्ल्या लोकांक हांकां कसलोच जागो दिना, ताका कसलोच महत्व दिना आणि कोंतान आपलोच अजेंडा फुडें व्हरूंक सोदता।